यूथ ऑफ G.S.B सेवा मंडळाच्या विंगड विंगड विषय दाखवत असेल प्रयत्न मी करत असायचे मिगलಟ್ಟು नितिन प्रभू सर नितिन अಣ್ಣ वाशी दोकून हंगे होऊन एक विशेष रीतीने मस्त वर्ष कोण सेव करतास नितिन अण्ಣ सेवा कंची कंची असं म्हणच्या की एक इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट सेव कसं म्हळ्यार म्हाक दिशा नितिन अण्ಣ मस्त सेवा शाबरो हंग काही जो पवर गेल्ली म्हणजे जाल्यार ताका जनरेटराचे सगळे व्यवस्था केलेले नितिन अण्ಣ म्हणून कोण निमगे रीत सांगताच तशीच हंगाचे CM अशा बरो DCM अशा बरो हंग पुरा एक कोऑर्डिनेट करून देवाला आपुनाडची कामं फुडली वर्स आमी CM आल पळयला ह्या वर्स DCM आल पळयला तांणी एक जबाबदार घेताच म्हळ्यार तांणी आयल्यार एक चांग स्टेटाक लायक जाता तांणी मागू का देवाला घे म्हणून सांगून तांगेले एक इच्छा ते सो अशें जावन नितीन अण्ಣ त्या गणपतीला सेवा मस्त वर्स दोन करता आसा तुमी मनांत कितले आनंद आसा म्हणून श्री हरिगुरुभ्यो नमः जय गुरु गणेश कसं म्हळ्यार ह्या 5 दिवस एक उत्सव हो आनी सेव आमी आमगेल्या देवालय मठांतू 365 डेज करतात ह्या 5 दिवस आमकां एक खूश कसं मेळटा म्हळ्यार आमी कोर्च सेवेंतू इतली जण आनी येवन जो भाग घेवन सेव करतात तांतू ते 1+1 जावची हांव म्हणून अशी इच्छा पावता तशी कसं म्हळ्यार हें आज इकलो हें उत्सव जावचे खातीर मुख्य कारण म्हळ्यार आमगेल्या परमपूज्य सुनीतीन स्वामी माधवेन स्वाम्याला आशीर्वाद तशी आमगेल पुरा काशी मठा गुरु परंपरेचे आशीर्वाद आशिल्ले निमती हें आज हें फंक्शन इकलं गजगजी जावन एकदम विजृंभणेरी उत्सव साजर करता सती आनी आमगेल स्वाम्याला आशीर्वाद आसतना गणपती बाप्पाला आशीर्वाद आसतना पुरा जाता खाली मनान लेखल्या मात पुरो आमी कांय कोरका म्हणना देव आनी आमगेल स्वाम्याल आशीर्वादान तूं पुरा काम जावन वता तशी म्हगेले एक अभिप्राय तशीच तुम्ही लास्ट इयर पळयला आमी देवान वच्चे एक प्रोसेशन रुटाक पवर जावका जाता आमगेले सिस्टम लाईव्ह प्रकार जाले ताका एक नितीन अण्णान जनरेटर व्यवस्था करून दिवन तुम्ही पुरा नेरा प्रसार पळोवचे वरी जाल्ले हे वर्स तशीच व्यवस्था तांणी करून दिला नितीन अण्णा अशीच सेवा जतर म्हणून त्या देवाला मागताच आमी आनी यूथ ऑफ GSB तर्फे मस्त धन्यवाद सांगताचे थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू